सदांच दिसतालें की एक वेगळी म्हणजे रांगोळी घालतलो की आनी लोकां मदीं एक अवेरनेस जातलें. सो आतां सद्या गोंयांत टिका उत्सव चालू आसा. सो अशें दिसता की सदांच न्यूज पळयता अशें दिसता की लोक भिता वॅक्सीन घेवपाक, म्हणल्यार कितें सायड इफेक्ट जातले काय आनी कितें जातलें काय म्हणून. सो मनाक दिसतालें की एक रांगोळी घालची म्हणून. सो आनी चडशे जाणटे आसता तांकां सदांच भंय आसता की अशें केन्ना पयलू जावना आशिल्लें आनी आतां परत तांकां अशें कितें वॅक्सीन बीन घेवपाक भंय दिसता, म्हणल्यार कितें सायड इफेक्ट जातले काय म्हणून. सो तेजेर हांवें एक रांगोळी घातली की लोकांनी भिवची न्हू आनी लोकांनी वॅक्सीन बीन घेवचें, जेणे करून हो रोग कितें आसा तो वयचो म्हणून. सो तुका आतां तुजें आतां टॅलंट आसा पळय, तूं विविध तरेचे आनी गोंयांत रांगोळी कलाकार खूब आसा, पूण तेंका एक खंय तरी असो एक प्लॅटफॉर्म मेळचो. सांग गव्हर्मेंटाक म्हणपाक सोदता की रांगोळी खूब त्रास लागता, एक दीस दोन दीस वचचें पडटा. सो आनी ती रांगोळी पुसून वयता. सो गव्हर्मेंटान रांगोळी कलाकारांक एक खंय तरी प्लॅटफॉर्म दिवचो. ही रांगोळी प्रिजर्व करपाक लागून तुवें कितें तरी प्रयत्न करता म्हणलेले लास्ट टायम, ग्लासान वगैरे घालून, ते खंय पर्यंत येयला तुमी सो सक्सेसफूल जालें? रांगोळी सुद्दां आतां लायफ टायम म्हणटली अशें म्हाजें सक्सेसफूल जाल्लो आसा. सो कोविडाक लागून म्हाजें एग्जिबिशन जावपाचें उरना. सो हांव आतां एक म्हयन्याभरा भितर एग्जिबिशन जातलें म्हाजें. ह्यो ज्यो रांगोळी आसा त्यो लोकांक फ्युचरान केन्नाय पळोवपाक मेळटल्यो. पळोवपाक एज अ पेंटींग कशें आमी पळयता तुका. नमस्कार, हांव डॉक्टर स्मिता पार्सेकर, प्रायमरी हेल्थ सेंटर फोंडाची हांव इन्चार्ज आसा. आज हांगा कोवीड पॅन्डेमीक हातूंत आमची जी लढाई चालू आसा, कोविडा पासून लोकांक दूर करपा खातीर आनी वॅक्सिनेशन मोहीम जी आमची चालू आसा, तातूंत आतां फक्त बॅनर्स, पोस्टर्स नाजाल्यार आमचे जे IC आमी जी करता त्याच्यावरच आमकां खुबशी जागृताय करपाची, आमकां गांवागांवांनी जागृताय करपाची आमकां गरज आसा. सो हांगा कवळे गांवां भितर आमचो आकाश नायक आनी सौरक्षा नायक ह्यांनी इतकें सुंदर माध्यम निवडलां कोवीड वॅक्सिनेशनाचे अवेरनेस करपा खातीर. ती रांगोळी पळयतकच मन प्रसन्न जाता, पण ह्या रांगोळींतल्यान आमकां प्रसन्नता आसाच, तातूंत कलेचो इतको सुंदर आविश्कार आसा की तातूंत आमकां एक हेल्थाचो मॅसेजय मेळटा. ह्या रांगोळीन तुमी पळयात की एक जाणटेली आसा आनी आमचो हेल्थ वर्कर आसा. सो ह्यातून तांचे जे एक्सप्रेशन आनी जो मॅसेज दिल्लो गेलो आसा की बिमारी से डरे, टीके से नहीं. सो लोकांमध्ये जे भंय आसा कोवीड वॅक्सिनाका लागून की आमकां हाचो कितें फायदो नुकसान जातलें काय कितें, सो आतां तशें पयस करपा खातीर ताणें जें माध्यम निवडलां रांगोळीचें तें कौतुकास्पद आसा. ह्या कलाकाराचें महत्वाचें कौतुक करपा खातीर म्हणल्यार की प्रत्येक ताचे तो रांगोळीचो एक कलर हो म्हाका दिसता की तातूंत ताणें एक मॅसेज आमकां दिला, तातूंत तेजी जिवंतपणा आमकां दिसून येता ताच्या त्या कलेच्या माध्यमांतल्यान, आनी ती जास्त आमकां इफेक्टीव दिसता. सो हांव आनी तांकां आनी रिक्वेस्ट केल्या की अशें IC करपा खातीर हें इतकें सुंदर माध्यम आसा की खुबशे आमचे विशय आसा जे जनजागृती करपा खातीर गरजेचे आसा. आमच्या वाठारांतलो भुरगो आकाश नायक आनी संरक्षा नायक हांच्यांनी दोगांयनी मेळून ही रांगोळी हांगा काडल्या, आनी ही स्पेशल तोखणाय करपाक लागून आमची HO स्मिता पार्सेकर हांगा हजर आसात, डॉक्टर स्मिता पार्सेकर, तांकांय हांव वेलकम करता. आनी आकाशाच्या तकलेंतल्यान जी आयिल्ली ही योजना त्या खातीर दोगांचें हांव अभिनंदन करता. की लोक वॅक्सीन घेवपाक वचून भितात, पूण ह्या रांगोळींतल्यान ताणें दाखोवन दिलां की तुमी वॅक्सीन घेवप हें खूब गरजेचें आसा. आनी ह्या रांगोळींतल्या माध्यमांतल्यान ताणें अवेरनेस केला आनी ताच्या कल्पनेंतल्यान ही आयिल्ली योजना खरोखरूच तोखणाय करपा सारकी आसा. त्याच बरोबर तो खुबशे विशय घेवन फुडें वता ह्या रांगोळींतल्या माध्यमांतल्यान. तो एशियाय बी हेका सिलेक्शन तेजें जाल्लें आशिल्लें इंडियन, आतां तो फुडें वर्ल्ड हेकाय ट्राय करता. सो हे सगळ्या देवी देवतेच्या सन्निधांतल्यान मागता की ताका फ्युचर बरें मेळचें. आनी वॅक्सीन दुयेंते पेक्षा वॅक्सीन घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तेच्या तकलेन जी ताणें जी रांगोळी काडल्या आनी अशेंच ताणें बारीक बारीक कॉन्सेप्ट घेवन फुडें वचचें
जेणे करून आमचो ग्रामीण भाग जो आसा ह्या ग्रामीण भागांत अशी जे अवेरनेस जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी तो अवेरनेस तो करता त्या खातीर परत एकदां ताचें अभिनंदन करता. ताची कला अशीच घेवन ताणें फुडें वचची आनी ह्या वाठारांतल्या भुरग्यांकूय घेवन ताणें फुडें वचपाक जाय. आमच्या वाठारांतल्या भुरग्यांकूय ताणें काही क्लास घेवन अशा माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आकाशान करचो असो ताचे लागीं मागता.